म्हादयची प्रवाहाची दुसरी मिटिंगेचे मिनिट्स जर पळयले तातूंत अशें क्लियर जाता की गोंयच्या सरकारान जें कितें व्हडलें तें उलोवन दाखयतात की आमी डायवर्शन दाखयलें हें दाखयलें तें दाखयलें ताजें एक रेफरन्स ना. हाजो आमकां डावट लागता की हांणी खरेंच दाखयलां काय ह्या उगीच आमच्या कानान घालता काय म्हणून. कित्याक सगळे म्हादयचो हो जो सगळो सागा जर पळयलो जाल्यार गोंयचे जनतेच्या कानान सरकार घालीत आहा. पयलीं सरकारान म्हणलें की आमी म्हादयक आवय परस व्हडली मानतात, पूण त्या सायडीन म्हादयची अर्जंट हियरींग जायत ना. पयर केस आशिल्ले सगळे गेल्यात ते आनी केस फायनल हियरिंगाक आयलीच ना. ताजे खातीर आमी जेन्ना बोवाळ मारलो तेन्ना तांणी म्हणलें आमी आतां म्हादय प्रवाह करता. म्हादय प्रवाह आतां केलो. म्हादय प्रवाहाची मिटींग जाली, सेकंड मिटिंगेचे मिनिट्स जर पळयले जाल्यार महाराष्ट्रान बिल्डींग जे कर्नाटका करता ताजेर ऑब्जेक्शन घालां तें तांणी ओवररूल केल्लें आहा. आनीक कर्नाटकाची हॉस्पिटॅलिटी काय बरें तांणी जेवणाचे खाणाचे सगळे सोय केली. हें म्हादयच्या प्रवाहाचेर आयिल्लें आहा. आनी सगळें करून आमचें डायवर्जन ऑफ म्हादय वॉटर बाय कर्नाटका हाजें एक मेन्शन थंय ना. सो इट डज नॉट ओनली एक्सपोज गोवास casual attitude. On the contrary, I will say it exposes Goa's collusion with Karnataka to get Mahaday diverted from Goa. हे क्लियर आसा. कित्याक तातूंत फुडें कांयच जावंक ना. आनी इतलें सगळें जावन गोंयच्या सरकारान 1.67 करोड कितें तरी म्हादयक दिवचें पडटा. तुमचें डबल इंजीन सरकार एक रिवर डिस्प्यूट सॉल्व करूंक सोदता आनी तुमचे कडच्यान पयशे घेता. ऑलरेडी गोंय पयलीं बुडीत खात्यान आसा आनी तातूंत तूं तांकां म्हादय प्रवाहाक पयशे दिता. कितें करपा खातीर पयशे दिता? सो एक सादो जर नियाळ घेतलो जाल्यार एक हिंदीन म्हणणें आसा, न खाया न पिया ग्लास तोडा बाराणा म्हणून. ते भशेन हें म्हाका दिसता समरायज करूं येता आमचें. हाचो सारांश असो जाता, खाया कुछ नहीं पिया कुछ नहीं ग्लास तोडा बाराणा म्हणून. सो आमचे केसूय आयले ना, आमचे हियरिंगूय जालें ना. थंय तुमी रेफरन्सूय म्हादयचे केले ना, तातूंत मिनिट्सांनी आयले ना. ऑन द कॉन्ट्ररी कर्नाटका बरी सोय करता म्हणटा ते रेफरन्स येता, महाराष्ट्राचे रेफरन्स येता, पूण गोंयचे खंयचे कडेन कांय ना. कितें फायदो? आतां तरी हांव मागता, काल हांवें डिबेटीनूय सांगिल्लें आहा की देवान आनी ह्या श्रावण म्हयन्यान तरी गोंयचे जनतेक कानान घालनाकात. खरें कितें तें सांगात की तुमी विकल्यात जाल्यार विकल्यात आनी आतां आमी गोंयची जनता ती साल्वार करपाक फुडें सरतात.